Logarithm lesson for class 9. In this video we will see find the logarithm of the following number using logarithm table. Okay, so आम्ही हांगासर logarithm find करतले. So first तुमका जो number दिला पळय 2.714. okay, so जेन्ना आम्ही log find करतले तेन्ना first आमका बरोवपाक जाय त्याची characteristic, then मेंटिसा. ओके, सो हांगासर पयास डेसिमल नंबराचे पयली कितले डिजिट आसा, एक डिजिट आसा. सो तेजी कॅरेक्टरिस्टीक कितली जाली. सो फॉर्म्युला तुमकां खबर आसतलो n मायनस वन. n मायनस वन म्हणजे n म्हणजे कितलो तो डिजिट आसा. सो एक डिजिट आसा 1 मायनस वन कितलो येयलो 0. सो कॅरेक्टरिस्टीक कितलो येयलो 0 येयलो. आतां जर मेंटिसा बरयतले जाल्यार आमकां पयली कितें करपाक जाय, तेका कन्वर्ट इंटू कितलो करपाक जाय 4 डिजिट. सो तो 4 डिजिटान कसो जातलो 2714 जातलो. ओके, सो 2714 विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल आम्ही फाइंड करतले. आता पळयास, सो 27 सी हियर 27 2 डिजिट घेवपाक जाय पयली, मागीर 1 271. सो 1 कितलो 4330. सो 4330 आणि 4. सो 4330 आणि हांगासर आम्ही कितें पळयतले अंडर द मीन डिफरन्स 4. सो कितलो आसा ह्यो 6. सो 4330 प्लस 6 कितलो येयलो. हांगासर तुमकां मेंटिसा बरयतना सदांच कितें बरयतले 0.4336. सो आमकां सोल्यूशन बरयतना कितें बरोवंक जाय लॉग 2.714 इक्वल टू हो बरयतलो 0. इन शॉर्ट हे दोन्ही प्लस करप. 0 प्लस 0 0 आणि 0.4336. okay, so like this you have to write the log of a given number. same way हांगासर पळयास, सो कॅरेक्टरिस्टीक कितली येतली या डिजिटाची, या नंबराची 3 डिजिट आसा डेसिमल पयली, डेसिमल पॉइंटाच्या पयली 3 डिजिट. सो 3 मायनस 1 कॅरेक्टरिस्टीक कितलो येयलो 2 येयलो. ओके, मागीर मेंटिसा. सो मेंटिसा फाइंड आउट करताना आम्ही तेका पयली कन्वर्ट इंटू 4 डिजिट करतले 4735. ओके, सो आता आम्ही हांगासर पळयतले 47 सी हियर 47 and under the table 3. सो कितलो येयलो ह्यो 6749. 6749 प्लस 5. सो 5 खंय आसा हांगासर आय मीन डिफरन्सान. ओके, 5 आसा. सो 6749 प्लस 5 करप. ओके, सो हांगासर मेंटिसा बरयतना 0.6754 येतलो. सो log ऑफ 473.5. सो 2 प्लस 0 कितलो 2.6754. वरच्या टेबलान 0 प्लस 0 0 येयलो. हांगासर 2 प्लस 0 2 आणि पॉइंट आणि बाकीचो नंबर येतलो. सो हांगासर कॅरेक्टरिस्टीक कितें येतली हेजी शॉर्ट फॉर्म बरयता. सो कॅरेक्टरिस्टीक 0 कितले आसा पळय तितले आमी कितें बरयतले बार 3 बरयतले. 0 जितले आसा तितले अंडर द बार बरयतले नंबर. आणि मेंटिसा कितें जातलो हेजो डायरेक्टली कन्वर्ट इंटू 4 डिजिट. सो पण आमकां गिवन दिला 5. सो तेका एक मेथड आसा जी हांवें ऑलरेडी व्हिडिओन एक्सप्लेन केल्या म्हाज्या पयलींच्या व्हिडिओन. सो तुमकां क्लियर आयडिया जाय जाल्यार ते सगळे व्हिडिओ रिफर करात. सो हांगासर 1 3 4 4 डिजिट 1 आसा पण 5th डिजिट 5 आसा. सो 5th आसा म्हटल्यार कितें जातलो हो डिजिट फुडें तुका जातलो. 5 आसा 5 6 7 8 9 आसा म्हटल्यार हो नंबर फुडें तुका जातलो. सो 0.1342. सो लायक दिस you can find the log with the help of log table. So same way हेजी कॅरेक्टरिस्टीक कितली येतली 179 ची 3 डिजिट आसा मायनस 1 करात कितलो येयलो 2. मेंटिसा फाइंड करतले जाल्यार 1790. ओके, सो 2 आसा तेजी कॅरेक्टरिस्टीक कितें जातली डिजिट एकूच आसा. सो 1 मायनस 1. सो कितें आन्सर 0 आणि मेंटिसा 2000 जातलो. ओके, सो तो फाइंड आउट करत मागीर तुम्ही. सेम वे हियर जो आसा तो कितलो जातलो 40 म्हणजे कॅरेक्टरिस्टीक कितें जातलो बार 4. मेंटिसा पयली कन्वर्ट करा 1 to 5 4 ऑलरेडी 4 डिजिटान आसा. ओके, हेजी कॅरेक्टरिस्टीक कितली येतली. ओके, सो कितलो आसा
पळयात हांगासर कितलो दिला तुमकां 10,000 दिला. सो हांगा तुमकां 10,000 दिला. सो ह्यो 10,000 पळयात. ओके, सो केन्नाय हांगासर पळयात हांगासर कितले डिजीट टोटल आहा 1 2 3 4 5 आसा. सो 5 मायनस 1 कितलो येतलो 4 येतलो. मेंटिसा 1000 फायंड करात. ओके, सो हांगासर 10 0 0. इन शॉर्ट हांगासर तुमी विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल ते फायंड आउट करूंक शकता. ओके, सो लायक दीस यू हॅव टू फायंड द logarithm by using the log table. Okay, so to get more videos about the logarithm or next lesson, please like and subscribe to my channel. Thank you.